प्रकाशनीच्या पुस्तका वेले वाचप। एकलो देवदूत म्हजेशी आयलो। ताणें म्हाका म्हणलें, ये हांव तुका मेंढऱ्याची पोतीन जाल्ल्या ती ओकल दाखयतां। आनी आत्म्याच्या बळान देवदूतान म्हाका एका उंच दोंगराचेर तोखशे व्हेलो आनी म्हाका जेरुजलेम पवित्र शार दाखयलें। तें स्वर्गांत थावन देवा सोरशिल्लें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन बरोवन देंवताले। एका बोव मोलादीक माणका पोरी आनी एका सुर्यकांत गोमेदा वरी ते चोकचोकताले। ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पारेक 12 दारवंटे। दर एक दारवंटो एक एक देवदूत राखतालो। दारवंट्याचेर इस्रायलाच्या पुता धुवांच्या 12 कुळांची नांवां बरयलोली आसली। उदेंतीक 3 दारवंटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तमेक 3 दारवंटे आसले। शाराचो पारो 12 बुन्यादींचेर बांदलोलो आनी त्या बुन्यादींचेर मेंढऱ्याच्या 12 देवदूतांची नांवां बरयलोली आसली। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। आयकल्ल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जावन दी। तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात। म्हणया तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात। तुवें रचलाय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा। तुजे भोक्त तुजे वंदन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं। जबाब तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात। अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तृत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं। तुजे राज म्हणल्यार सासणाचें राज। पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता। जबाब तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात। सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो। आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा। जबाब तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात। उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय। गुरुजी तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा। सर्वेस्पराक जोय। जुआंव परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। फिलिपाक नातानेल मेळ्ळो आनी ताणें हाका म्हणलें, मोइजेसाचे समृद्धींत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा। तो नाजारेताचो जेजू, जुजेचो पूत। नातानेलान ताका म्हणलें, नाजारेंतल्यान कितलें बरें येवंक शकता। फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय। जेजून नातानेलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, हो पळयात एक खरो इस्रायली। ताचे सवे कसलेंच भास्कळपण ना। नातालेनान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवच्या आदीं तूं आंजिराच्या झाडा तळा आसतना हांवें तुका देखलो। नातानेलान ताका पोर्तिपाळ केलो, गुरुजी तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा। जेजून ताका म्हणलें, तुका आंजिराच्या झाडा तळा देखलो,
इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास दवरताय? ह्या ओदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वोड. तूं अंजिराच्या झाडा तोळा आसलोय तेन्ना हांवें तुका देखलो. नियाळाक आदार. जेजू अंजिराच्या झाडाक आपले शिकोवणेंत आनी वोपारींत वापरतालो. तशेंच ह्या झाडाची खबर पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन मेळटा. जेन्ना आदाव इवेन पातोक आदारलें आनी विंगली आसात म्हूण कळून येतोच अंजिराच्या झाडाचे पानां शिवून आनी बेंडाक बांदूंक पेंगटाक रुमाल केले. हेजिक्या पिडेंत पडून मरणाचे तोरणीर पावलोलो तेन्ना इजायासान अंजिराचे मोळो लावून ताका बरो केलो. अंजिराच्या झाडाचे कुंबऱ्यो फुट्टा तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण कळोन येता. जेजूक भूक लागली आनी अंजिराच्या फळां ना तें पळोवन झाडाक शिरापता. आयज जेजू नातालाक म्हणटा, तूं अंजिराच्या झाडा तोळा आसतना हांवें तुका देखलो. नाताल्यान जाणा आसलो आपूण झाडा तोळा मागणें कोत्तालो आनी तेन्नाच जेजून ताचें मागणें आयकोलें आनी ताका वळखिलो. आनी नाताल्यान रोखडेंच जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानलें. एका मनशा लागीं आमी उलोवंक लागतोच आमकां ताची ओळख जाता आनी आमचे संबंद घट जातात. तशेंच देवा लागीं आमचे संबंद मागण्यांतल्यान घट जातात. मागण्या उद्देशी आमी देवा लागीं उलयता आनी तो आमकां देखता आनी ओळखूंक पावता. नाताल्यान जेजूक ओळखून घेतलो, ताचो सीस जालो, पाटलाव केलो आनी बारांतांत तशेंच आर्मेनियांत बरें खबर पुरगटली आनी मार्त जावन मेलो. तर आयज आमचे मागणें जावन दी. मागण्यांतल्यान तुका ओळखूंक आनी भोगूंक आमचेशी तूं राव जेजू.